Folded in my expulsion under the cover of darkness on Wednesday night was a clear indication that guilty consciences were ruffled. It was for this reason they could not face the press. 20 तारखेर रेजोल्यूशन घेतलेले म्हाका एक्सपल करपाक ते लास्ट वेडनेसडे पासून प्रेसाक लीक जावना म्हणजे व्हडली ही बिगस्ट मिरेकल. हे दाखयता की हे रेजोल्यूशन मागीर बरयलो. आय एम नॉट इंटरेस्टेड इन दॅट. हांवें 17 तारखेर अध्यक्षाक लेटर बरयलेले 17 तारखेर आनी ताका तेजे फुड्यान प्रश्न मांडलेले. म्हाजो पयलो प्रश्न आसलो तो, आमी जी काँग्रेस पक्ष जी इलेक्शन लडयले ते 17 सीट जिखपाक काय 21 सीट्स येवंक जाय म्हणून. अध्यक्ष रेकॉर्डाचेर आहा आमकां 22-24 मेळटले, 25 मेळटले, 23 मेळटले, 17 मेळले, 21 मेळना जाल्यार ताका जबाबदार कोण हो प्रश्न हांवें घातला. लेखी घातला, लेटर घातला. आयज उलयना हांवें 17 तारखेर रेपे माडे रिसीट आहा काँग्रेस हावसाचो. ताका जबाबदार कोण? हे इसाल्यार एंटीपॅटी जाता. दुसरो प्रश्न हांवें सांगलो, ह्या 17 सीट जी काँग्रेस पक्षाक आमच्या त्या वक्तार मेळले ते आमी अध्यक्षान कितें तरी केलें ते मेळोवपाक काय लोकांनी काडून तुमच्या हातीन आमच्या हातीन दिले 17 सीट? हो दुसरो प्रश्न विचारला. आनी तुवें हे लोकांक फुडोवं नाकाय. आपणें संघटना बांदली म्हणून, आपणें कितें तरी केलें मिरेकल म्हणून, आपणें 9चे 17 तुवें हाडूंक नाय ते 9चे 17 तुवें कांयच करूंक नासलें ह्या सरकारा विरोध, आदल्या सरकारा विरोध. लोक कंटाळलो आनी लोकांनी तुका 17 दिले. तेजे 24 जावपाचे तो कारण हो प्रेसिडेंट. तुवें पूत हाय रेकॉर्डाचेर की आमकां 22 मेळटले, 23 मेळटले, 24 मेळटले, ती 21 तर मेळोंक ना. तेजी जबाबदारी कोण ताणें जबाब दिवंक जाय हो प्रश्न तो ही सारी एंटीपॅटी जाता. आनी हो ताका हांवें ताका लेखी घातले ना, हांवें हे प्रेसाक दिवंक ना. आतां ते कित्याक ताका लेखी घातले? ज्या मिटींग ताणें PCCची आपयली गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स आफ्टर इलेक्शन, म्हाका ताणें आमंत्रण दिवंक ना म्हणून म्हाका भायर प्रेस घेवचो पडलो. कित्याक तो जाणा हे प्रश्न आपले फुड्यान घालतलो म्हणून. हांव पळय हांगासर कॉपी आहा 18 तिंका रिसीव जाला हांगासर आनी ताका ईमेलार धाडलें. तूं म्हणशी 20 उपरांत उलयता म्हणून हांव सगळे आरोप आतां करता म्हणून तिका कॅपासिटी ना जाली म्हाका शोकास पासून धाडपाक. जे मनीस BJPक डायरेक्ट वावरल्यात, BJPच्या प्लॅटफॉर्मार गेल्यात एक्झिक्युटिव्ह मेंबर, तिंका आयज पासून कांय ना. कित्याक हो आमचो हेतू अध्यक्षाचो. तुमी तेंच काम करा, BJPकूच सपोर्ट करा, काँग्रेस मुक्त करा. नाल्यार म्हाका सांग, आतां 40 कॅन्डिडेट मदेकात खूब 40 जाणांनी एप्लिकेशन दिल्यान. हेणेन काम करूंक ना, तेणेन काम करूंक ना, होणेन काम, कोणाचेर एक्शन ना. कोण सांगतो ना की हांव काँग्रेस कॅन्डिडेट विरुद्ध वावरला म्हणून? कोणूच सांगतो ना गोंयान. आल्दोना मतदारसंघान वचोंक ना. कारण आहा ताका. जेन्ना आल्दोना मतदारसंघाचो कॅन्डिडेट क्रिकेट स्कॅम गेटरचे लिडराक घेवन भोंवता थंयसर, जाल्यार हांव ताजे वांगडा साथ दिवंक बोलना. आनी ताका लागून BJP वेव्हान तो सीट 2000 गेलो, तो एंटी काँग्रेस वेव्हान 2000 गेलो. आयज BJP वेव्हान तो सीट 5000 मतांनी पडलो. तुमी कोणाचे लिडर वतले आनी तुमी म्हणटले म्हाका यो तुज्या बरोबर म्हणून? हांवें म्हाजो कॅरियर पिड्यार करूंक कबूल ना. जिखोंक जाय म्हणून टिकेट स्कॅम्सटर, बॉलेस्टर सगळ्यांक घेवन भोंव लोकांनी दाखयलें तुमकां. हांवें विरोध काम करूं ना, पूण हांव साथ दिवंक ना. आनी जी कॅन्डिडेट टिकेट दिले तुमी कितें म्हाजे घुस्तार दिले ताका तो जिखतलो म्हणून? अशें कितें म्हाजे कडून बरोवन घेतलेलें? हांवूय आसलो रेसीक. पूण 26 तारीख पासून हांव काँग्रेसीन हांव जाण आसलें, कोणूच आसो नासलो. हांव गिरीश बाब आनी चल्ला कुमार तिगूच जाण आसताले.